नमस्कार. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बात भितर तुमकां सगळ्यांक खूब उमेदीन येवकार. जुलय म्हयनो म्हळ्यार मॉन्सूनचो म्हयनो, पावसाचो म्हयनो. फाटले कांय दीस सैमीक संकश्टांक लागून हुस्को आनी चिंतेन भरिल्ले आसात. यमुना सयत जायत्या न्हंयांनी हुंवार आयिल्ल्यान जायत्या वाठारांतल्या लोकांक त्रास सोंसचे पडल्यात. दोंगराळ वाठारांनी भुंयकाप जाला. मजगतीं देशाच्या अस्तंत भागांतय कांय काळा आदीं गुजरातच्या वाठारांनी बिपरजॉय चक्रीवादळाचो आघात जाल्लो. पूण इश्टांनो, ह्या संकश्टां मदीं आमी सगळ्या देशांतल्या लोकांनी परत एक फावट सामुहीक यत्नाची तांक दाखयल्या. थळावे लोक, आमचे NDRF जवान, थळाव्या प्रशासनाचे लोक अशा संकश्टांक आडावपा खातीर दीस रात वावुरल्यात. खंयच्याय संकश्टाक तोंड दिवपाक आमची तांक आनी साधना व्हडली भुमिका घेतात. पूण तेच बरोबर आमची संवेदनशीलताय आनी एकामेकांचो हात धरपाची भावना तितलीच म्हत्वाची आसा. ही लोककल्याणाची भावना भारताची वळख तशेंच भारताची तांक आसा. इश्टांनो, पावसाचो हो वेळ झाडांची लागवड आनी उदक संवर्धन खातीर तितलोच म्हत्वाचो. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवा वेळार तयार केल्ल्या 60,000 परस चड अमृत सरोवरांचोय उजवाड वाडला. सध्या 50,000 परस चड अमृत सरोवर करपाचें काम सुरू आसा. आमचे देशवासी पुराय जागृताय आनी जापसालदारकेन उदक संवर्धन हाचे खातीर नवे यत्न करतात. तुमकां याद जातली, केन्ना तरी फाटीं हांव MP-त शहडोलाक गेल्लों. थंय पकारिया गांवांतले आदिवासी भाव भयणी मेळ्ळे. त्याच वेळार सैम आनी उदक वाचोवपा खातीर तांचे कडेन चर्चा जाली. आतां म्हाका कळ्ळां की पकारिया गांवांतले आदिवासी भाव भयणी ह्या कामाक लागल्यात. हांगा प्रशासनाच्या आदारान लोकांनी सुमार 100 बांयांचें वॉटर रिचार्ज सिस्टमांत रुपांतर केलां. पावसाचें उदक आतां ह्या बांयांनी वता आनी बांयांतलें हें उदक जमनी भितर वता. हाका लागून वाठारांतल्या भुंयगत उदकाची पातळी ल्हव ल्हव सुदारतली. आतां सगळ्या गांवकारांनी पुराय वाठारांत सुमार 800 बांयो रिचार्ज करपा खातीर वापरपाची मोख दवरल्या. अशीच एक प्रोत्साहन दिवपी खबर UP सावन आयल्या. कांय दीस फाटीं उत्तर प्रदेशांत एकाच दिसा 30 कोटी झाडां रोवपाचो विक्रम जाला. ही मोहीम राज्य सरकारान सुरू केल्ली. ती थंयच्या लोकांनी पुराय केली. अशे यत्न लोकांच्या सहभागाची तशेंच लोकजागृताय करपाची व्हड उदाहरणां आसात. झाडां रोवपाच्या आनी उदक वाटोवपाच्या ह्या यत्नांत आमी सगळ्यांनी वांटो घेवचो अशें म्हाका दिसता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, सध्या श्रावण हो पवित्र म्हयनो चालू आसा. सदाशिव महादेवाची पुजा करपा वांगडाच श्रावण म्हयनो पाचवेचारपण आनी सूख हांचे कडेन संबंदीत आसा. ताकाच लागून आध्यात्मीक तशेंच सांस्कृतीक नदरेन श्रावण खूब म्हत्वाचो जाला. श्रावणांतले झोपाळे, श्रावणांतली मेंदी, श्रावणांतले उत्सव हाचो अर्थ श्रावण म्हणल्यारच आनंद आनी उल्हास. इश्टांनो, ह्या भावार्थाची आनी आमच्या ह्या परंपरेची आनीक एक बाजू आसा. आमचे हे उत्सव आनी परंपरा आमकां गतिशील करतात. श्रावणांत शिवाची पुजा करपा खातीर जायते भक्त कावड यात्रेक वतात. ह्या दिसांनी श्रावण खातीर जायते भक्त 12 ज्योतिर्लिंगांत पावपाक लागल्यात. तशेंच बनारस पावपी लोकांचो आंकडोय विक्रम मोडपाक लागला हें आयकून तुमकां खोस जातली. आतां दर वर्सा 10 कोटी परस चड पर्यटक काशींत पावपाक लागल्यात. अयोध्या, मथुरा, उज्जैन यात्रेक भेट दिवपी भक्तांचोय आंकडो नेटान वाडत आसा. हाका लागून लाखांनी गरिबांक रोजगार मेळटा, तांचो उदरनिर्वाह जाता. हें सगळें आमच्या सांस्कृतीक सामुहीक जागृतायेचो परिणाम आसा. ताच्या दर्शना खातीर आतां संवसारभरांतले लोक आमच्या तीर्थयात्रेक येवपाक लागल्यात. अमरनाथ यात्रा करपाक कॅलिफोर्नियांतल्यान हांगा आयिल्ल्या अशा 2 अमेरिकन इश्टां विशीं म्हाका कळ्ळां.
अमरनाथ यात्रेकडेन संबंधित स्वामी विवेकानंदांच्या अणभवांची खबर ह्या परकी सोयऱ्यांनी खंय तरी आयकल्ली. तातूंतल्यान तांकां इतली प्रेरणा मेळ्ळी की ते स्वता अमरनाथ यात्रेक आयले. ते हाका भोलेनाथाचे आशिर्वाद मानतात. हें भारताचें खाशेलपण आसा की तो सगळ्यांक आपणायता, सगळ्यांक कितें तरी दिता. अशीच एक बायल आसा फ्रेंच मूळची शार्लट शॉपा. आदल्या काळार हांव फ्रांसाक गेल्लो तेन्ना तांकां मेळ्ळो. शार्लट शॉपा ही योग साधक, योग शिक्षक आनी तिची पिराय 100 वर्सां परस चड आसा. तिने शेंकडो पार केला. फाटलीं 40 वर्सां ती योग करता. आपले भलायकेचें आनी 100 वर्सां पिरायेचें श्रेय ती फकत योगाक दिता. भारताच्या योगशास्त्राचें आनी संवसारांतल्या ताच्या बळग्याचें ती एक मुखेल मुखामळ जाल्या. दरेकल्यान तांचे कडल्यान शिकपाक जाय. आमचें दायज फकत आपणावचें न्हय जाल्यार तें संवसारा मुखार जबाबदारपणान सादर करचें. आनी ह्या दिसांनी उज्जैनात असोच एक यत्न चालू आसा म्हूण म्हाका खोस जाता. हांगा देशभरांतले 18 चित्रकार पुराणांचेर आदारिल्ल्यो आकर्शक चित्रकथा तयार करतात. ही चित्रां बुंडी शैली, नाथद्वारा शैली, पहाडी शैली, अपभ्रंश शैली अशा जायत्या विशिश्ट शैलींनी तयार जातलीं. ही उज्जैनच्या त्रिवेणी संग्रहालयांत दाखयतले. म्हळ्यार कांय काळा उपरांत उज्जैनाक वतना महाकाल महालोक हांचे वांगडा आनीक एक दिव्य सुवात तुमी पळोवंक शकतले. इश्टानो, उज्जैनात तयार जावपी ह्या पेंटिंग्स विशीं उलयतना म्हाका आनीक एक अद्वितीय पेंटिंग याद जाता. हें पेंटिंग राजकोटचे आर्टिस्ट प्रभात सिंग मोडभाई बरहाट हांणी तयार केलां. छत्रपती वीर शिवाजी महाराजांच्या जिवितांतल्या एका घडणुकेचेर आदारिल्लें हें पेंटिंग. छत्रपती शिवाजी महाराज राज्याभिशेका उपरांत आपल्या कुलदेवी तुळजा माता कडेन भेटीक वताले त्या वेळार वातावरण कितें आशिल्लें तें आर्टिस्ट प्रभात भाईन चित्रीत केलां. आमची परंपरा, आमचें दायज जिवें दवरपा खातीर आमी ती वाचोवची पडटली, ती जियेवची पडटली, फुडले पिळगेक शिकोवची पडटात. म्हाका खोस जाता की आयज हे दिकेन जायते यत्न जातात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, जायते फावटी इकॉलॉजी, फ्लोरा, फॉना, बायोडायवर्सिटी अशीं उतरां आयकून कांय जाणांक दिसता की हे स्पेशलायज्ड सब्जेक्ट, एक्सपर्ट कडेन संबंदीत विशय, पूण तशें न्हय. सैमाचो खरो मोग आसल्यार आमच्या ल्हान ल्हान यत्नांनी लेगीत आमी खूब कितें करूंक शकतात. तमिळनाडूंतल्या वडावल्लीचे रावपी इश्ट सुरेश राघवनजी. राघवनजी हांकां पेंटिंगची आवड आसा. तुमकां खबर आसा, पेंटिंग ही कला आनी कॅनवास कडेन संबंदीत गजाल. पूण राघवनजी हांणी आपल्या चित्रां वरवीं वनस्पत आनी जनावरांची म्हायती सांबाळपाचें थारायलें. वेगवेगळ्या फ्लोरा आनी फॉना हांची पेंटिंग्स तयार करून तांचे कडेन संबंदीत म्हायतीचें डॉक्युमेंटेशन ते करतात. आतां मेरेन तांणी अशा डझनभर सुकणीं, जनावरां, ऑर्चीड हांची पेंटिंग्स तयार केल्यात जी विलुप्त जावपाचे वाटेर आसात. कले वरवीं सैमाची सेवा करपाची ही देख खऱ्यांनीच अजापीत करपी आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज हांव तुमकां आनीक एक मनोरंजक गजाल सांगपाक सोदतां. कांय दिसां आदीं सोशल मिडियाचेर एक अद्भुत क्रेज दिसून आयली. अमेरिकेन आमकां 100 परस चड दुर्मीळ आनी पुर्विल्ल्यो वस्तू परतून दिल्यात. ही खबर मुखार आयले उपरांत सोशल मिडियाचेर ह्या वस्तू विशीं खूब चर्चा जाली. तरणाट्यांनी आपल्या दायजाचेर अभिमानाची भावना दाखयली. भारतांत परतून आयिल्ल्यो ह्यो वस्तू 250 ते 2500 वर्सां पोरण्यो आसात. तशेंच ह्यो दुर्मीळ गजाली देशांतल्या वेगवेगळ्या प्रदेशांकडेन संबंदीत आसात हें कळटकच तुमकां खोशी जातली. टेराकोटा, स्टोन, मेटल आनी लाकूड हांचो उपेग करून ह्यो तयार केल्यात. हातूंतल्यो कांय तर अश्यो आसात की तुमी अजापीत जातले. तुमी त्यो पळयल्यार पळयतच उरतले. 11व्या शेंकड्यांतली सोबीत सँडस्टोन स्कल्पचर लेगीत पळोवंक मेळटली. ही एक नाच करपी अप्सरेची कलाकृती आसा जिचें नातें मध्य प्रदेशा कडेन आसा. चोल युगाच्यो जायत्यो मुर्त्यो हातूंत आस्पावतात. देवी
आनी भगवान मुर्गन हांच्यो मुर्त्यो तर 12व्या शेंकड्यांतल्यो आसात आनी तांचो तमिळनाडूच्या गिरेस्त संस्कृताये कडेन संबंद आसा. सुमार 1000 वर्सां पोन्नी भगवान गणेशाची कांशाची मुर्ती भारतांत परतून आयल्या. ललितासनांत बशिल्ली उमा महेश्वराची एक मूर्त जी 11व्या शेंकड्यांतली अशें म्हणटात, तातूंत दोगांय नंदीचेर बसल्यात. फातरासावन तयार केल्ल्यो जैन तीर्थंकराच्यो 2 मुर्त्यो लेगीत भारतांत परत आयल्यात. सूर्य देवाच्यो 2 मुर्ती तुमकां मोहीत करतल्यो. तातूंतली एक सँडस्टोन सावन तयार केल्ली आसा. परत केल्ल्या वस्तूं मदीं लाकडाचो एक पॅनल लेगीत आसा, जो समुद्र मंथनाची काणी मुखार हाडटा. 16व्या-17व्या शेंकड्यांतलो हो पॅनल दक्षिण भारता कडेन संबंदीत आसा. इश्टानो, हांगा हांवें खूब उणी नांवां घेतल्यात, पूण पळयत जाल्यार ही लिस्ट खूब व्हड आसा. आमचें हें मोलादीक दायज परत केल्ले खातीर हांव अमेरिकी सरकाराचे उपकार मानतां. 2016 आनी 2021 वर्सा जेन्ना हांवें अमेरिकेक भेट दिल्ली तेन्ना जायत्यो वस्तू भारताक परत दिल्ल्यो. अशा यत्नां वरवीं आमच्या सांस्कृतीक दायजाची चोरी आडावपा खातीर देशभर जागृताय वाडटली हाचो म्हाका विश्वास आसा. हाका लागून देशांतल्या लोकांचें आमच्या गिरेस्त दायजा कडेन आशिल्लें आपलेपण आनीक खोल जातलें. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, देवभूमी उत्तराखंडांतल्या कांय आवय भयणींनी म्हाका बरयल्लीं पत्रां भावूक करपी आसात. तांणी आपल्या पुताक, आपल्या भावाक जायते आशिर्वाद दिल्यात. तांणी बरयलां की आमचें सांस्कृतीक दायज भोजपत्र आमच्या उदरनिर्वाहाचें साधन जावंक शकता अशें आमी केन्नाच चिंतूंक नाशिल्लें. तुमकां दिसतलें की ही नक्की कितें गजाल आसा. इश्टानो, ही पत्रां म्हाका चमोली जिल्ल्यांतल्या नितीमाणा देगणांतल्या बायलांनी बरयल्यांत. फाटल्या वर्सा ऑक्टोबरांत ह्या बायलांनी म्हाका भोजपत्राचेर आदारीत एक वेगळीच कलाकृती सादर केल्ली. ही भेटवस्तू मेळ्ळ्या उपरांत हांव खूब खोशी जाल्लों. खरेंच पुर्विल्ल्या काळासावन आमची शास्त्रां आनी ग्रंथ ह्या भोजपत्रांचेर सांठोवन दवरल्यात. ह्या भोजपत्राचेर महाभारताचेंय बरप जालें. आयज देवभूमीच्यो ह्यो बायलो ह्या भोजपत्रांतल्यान खूब सोबीत कलाकृती आनी यादस्तीक तयार करतात. माणा गांवाक भेट दिल्ली तेन्ना तांच्या ह्या युनिक यत्नाची हांवें तोखणाय केल्ली. देवभूमीक भेट दिवपी पर्यटकांनी तांच्या भेटी वेळार चडांत चड लोकल प्रॉडक्ट्स विकते घेवचे असो उलो हांवें मारिल्लो. थंय ताचो आयज व्हड परिणाम जाला. आयज भोजपत्राची उत्पादनां हांगा येवपी यात्रेकरूंक खूब आवडटात आनी बऱ्या मोलांत ते विकते लेगीत घेतात. भोजपत्राचें हें पुर्विल्लें दायज उत्तराखंडांतल्या बायलांच्या जिवितांत सुखाचे नवे रंग भरता. राज्य सरकार बायलांक भोजपत्रांतल्यान नवे प्रॉडक्ट्स तयार करपाचें ट्रेनिंग दिता हें जाणून म्हाका खोशी जाल्या. भोजपत्राच्या दुर्मीळ जातीची राखण करपा खातीर राज्य सरकारानूय मोहीम सुरू केल्या. एका काळार ज्या वाठाराक देशाचो निमणो भाग मानताले त्या वाठाराक आतां देशाचे पयले गांव मानून विकसीत करतात. आमची परंपरा आनी संस्कृताय तिगोवन दवरपा वांगडाच हे यत्न अर्थीक प्रगतीचें साधन जावपाक लागल्यात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हे खेपे मन की बात खातीर म्हाका अशीं पत्रां व्हड प्रमाणांत मेळ्ळ्यात जी मनाक खूब खोस दितात. हालींच हज यात्रेंतल्यान आयिल्ल्या मुस्लीम बायलांनी हीं पत्रां बरयल्यांत. तांची ही भोंवडी जायत्या तरांनी खूब खाशेली थारल्या. ह्या बायलांनी कोणूच दादलो साथीदार वा मेहरम नासतना हज यात्रा केली आनी ही संख्या 150 न्हय जाल्यार 4000 परस चड आसा. हो एक व्हड बदल आसा. हाचे आदीं मुस्लीम बायलांक मेहरमा बगर हज करपाची परवानगी नाशिल्ली. हांव मन की बात वरवीं सौदी अरेबिया सरकाराचे काळजा सावन उपकार आठयतां. मेहरमा बगर हज खातीर वचपी बायलां खातीर खासा विमेन कॉर्डिनेटर्सची तांणी नेमणूक केल्ली. इश्टानो, फाटल्या कांय वर्सांत हज पॉलिसींत जे बदल केल्यात ताची खूब तोखणाय जाता. आमच्या मुस्लीम आवय भयणींनी म्हाका हे विशीं खूब बरयलां. आतां
चडांत चड लोकांक हज खातीर वचपाची संद मेळपाक लागल्या. हज यात्रेंतल्यान परत आयिल्ल्या लोकांनी, खास करून आमच्या आवय भयणींनी पत्रां बरोवन दिल्लो आशिर्वाद खूब उर्बा दिवपी आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, जम्मू काश्मीरांत म्युझिकल नायट आसूं, हाय अल्टिट्यूडांत बायक रॅली आसूं, चंदीगडांत लोकल क्लब आसूं, पंजाबांत जायते स्पोर्ट्स ग्रूप आसूं, हें आयकून दिसता की आमी एंटरटेनमेंट आनी एडव्हेंचर विशीं उलयतात. मात गजाल वेगळी आसा. हें आयोजन एका कॉमन कॉज कडेन लेगीत संबंदीत आसा आनी हें कॉमन कॉज आसा ड्रग्स आड जागृताय मोहीम. जम्मू काश्मीरांतल्या तरणाट्यांक ड्रग्स सावन वाटावपाचे जायते इनोव्हेटिव्ह यत्न चल्ल्यात. हांगा म्युझिकल नायट, बायक रॅली सारकिल्ले कार्यक्रम जातात. चंदीगडांत हो मॅसेज स्प्रेड खातीर लोकल क्लबांक ताचे कडेन जोडलां. ते हाका वादा क्लब म्हणटात. वादा म्हळ्यार व्हिक्टरी अगेन्स्ट ड्रग एब्यूज. पंजाबांतय जायते स्पोर्ट्स ग्रूप तयार केल्यात जे फिटनेसाचेर लक्ष केंद्रीत करपा खातीर आनी व्यसनमुक्ती खातीर अवेअरनेस कॅम्पेन चलयतात. ड्रग्स आड मोहिमेंत तरणाट्यांची वाडटी भागीदारी उर्बा दिवपी आसा. ह्या यत्नाक लागून भारतांत व्यसना आड चलपी मोहिमेक खूब बळगें मेळटा. देशांतल्या फुडल्या पिळग्यांक वाटावपाचें आसत जाल्यार तांकां ड्रग्स सावन पयस दवरचेच पडटले. ह्याच विचारान नशा मुक्त भारत अभियान 15 ऑगस्ट 2020 ह्या दिसा सुरू जालें. ह्या मोहिमे वरवीं 11 कोटी परस चड लोक एकठांय जोडल्यात. 2 सप्तकां आदीं भारतान ड्रग्स आड व्हड कारवाय केल्या. सुमार 1.5 लाख किलो ड्रग्स जप्त केल्या उपरांत ते नश्ट केलां. भारतान 10 लाख किलो ड्रग्स नश्ट करपाचोय एक वेगळो रेकॉर्ड केला. ह्या ड्रग्सचें मोल 12,000 कोटी रुपयां परस चड आशिल्लें. व्यसन मुक्तीच्या ह्या व्हड मोहिमेंत योगदान दिवपी सगळ्यांची हांव तोखणाय करतां. व्यसन फकत कुटुंबाक न्हय जाल्यार पुराय समाजा खातीर व्हड समस्या थारता. अशे वेळार हो धोको सासणाचो सोंपपा खातीर आमी सगळ्यांनी एकवटीत जावन हे दिशेन मुखार वचप गरजेचें आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, ड्रग्स आनी तरणाट्या पिळगे विशीं उलयतना मध्य प्रदेशांतल्या एक इन्स्पायरींग जर्नी विशीं हांव सांगपाक सोदतां. ही इन्स्पायरींग जर्नी आसा मिनी ब्राझीलाची. तुमकां दिसता आसतलें की मध्य प्रदेशांत मिनी ब्राझील खंयच्यान आयलें? होच तर ट्विस्ट आसा. एमपीच्या शाहडोहांतलो एक गांव बिचारपूर. बिचारपुराक मिनी ब्राझील अशें म्हणटात. ताचें कारण म्हळ्यार मिनी ब्राझील हो गांव आयज फुटबॉलाच्या उदेंत्या नखेत्रांचो गड जाला. कांय सप्तकां आदीं हांव शाहडोलाक गेल्लों तेन्ना थंय अशा जायत्या फुटबॉल खेळगड्यां कडेन म्हजी भेट जाली. आमच्या देशांतल्या लोकांक आनी खास करून आमच्या तरणाट्या इश्टांक हे विशीं खबर आसूंक जाय अशें म्हाका दिसलें. इश्टांनो, मिनी ब्राझील जावपाचो बिचारपूर गांवचो प्रवास 2-2.5 दशकां आदीं सुरू जाल्लो. त्या काळांत बिचारपूर गांव बेकायदेशीर सोऱ्याक लागून बदनाम आशिल्लो. सोऱ्याच्या चपक्यांत आशिल्लो. ह्या वातावरणाचें सगळ्यांत व्हड लुकसाण थंयच्या तरणाट्यांक जातालें. आदले नॅशनल प्लेयर आनी कोच रईस अहमद हांणी ह्या तरणाट्यांच्या प्रतिभेक वळखलें. रईसजी हांचे कडेन चड साधन सुविधा नाशिल्ली, पूण तांणी पुराय समर्पणान तरणाट्यांक फुटबॉल शिकोवपाक सुरवात केली. कांय वर्सां भितर फुटबॉल इतलो लोकप्रिय जालो की फुटबॉल ही बिचारपूर गांवाची वळख जाली. आतां हांगा फुटबॉल क्रांती नांवाचो कार्यक्रम लेगीत चालू आसा. ह्या कार्यावळी खाला तरणाट्यांक ह्या खेळा कडेन जोडटात आनी तांकां ट्रेनिंग दितात. हो प्रोग्राम इतलो यशस्वी जाला की बिचारपुरांतल्यान 40 परस चड नॅशनल आनी स्टेट लेव्हलचे खेळगडे मुखार आयल्यात. ही फुटबॉल क्रांती आतां ल्हव ल्हव पुराय प्रदेशांत पातळटा. शाहडोल आनी ताच्या भोंवतणच्या वाठारांत 1200 परस चड फुटबॉल क्लब स्थापन जाल्यात. हांगाच्यान अशे खेळगडे व्हड प्रमाणांत उदेतात जे नॅशनल लेव्हलचेर खेळटात. आदले जायते व्हड फुटबॉल खेळगडे आनी कोच आयज हांगा तरणाट्यांक ट्रेनिंग दितात. तुमी कल्पना करात,
एक आदिवासी वाठार जाका बेकायदेशीर सोऱ्या खातीर वळखताले, जो व्यसना खातीर कुप्रसिद्ध आशिल्लो, तो आतां देशाची फुटबॉल नर्सरी जाला. हाकाच लागून म्हणटात, जंय इत्सा थंय मार्ग. आमच्या देशांत प्रतिभेचो उणाव ना. गरज आसा ती तांकां सोदून काडपाची आनी आकार दिवपाची. हाचे उपरांत हेच तरणाटे देशाचें नांव परजळीत करतात आनी देशाचे उदरगतीक दिशा दितात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, स्वातंत्र्याची 75 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान आमी सगळेच पुराय उमेदीन अमृत महोत्सव मनयतात. अमृत महोत्सव निमतान देशांत सुमार 2 लाख कार्यावळी आयोजीत केल्यात. हे कार्यक्रम एका परस एक रंगांनी सजिल्ले, विविधतायेन भरिल्ले. ह्या कार्यावळींची सुंदरताय म्हळ्यार तातूंत रेकॉर्ड संख्येन तरणाट्यांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या वेळार आमच्या तरणाट्यांक देशांतल्या म्हान व्यक्तीं विशीं जाणून घेवपाक मेळ्ळें. फकत पयल्या कांय म्हयन्यां विशीं पळयत जाल्यार लोकसहभाग हाचे कडेन संबंदीत जायत्यो मनोरंजक कार्यावळी पळोवपाक मेळ्ळ्यो. असोच एक कार्यक्रम म्हळ्यार दिव्यांग लेखकां खातीर आयोजीत केल्लो रायटर्स मीट. तातूंत रेकॉर्ड संख्येन लोकांनी वांटो घेतिल्लो. त्याच वेळार आंध्र प्रदेशांतल्या तिरुपती शारांत राष्ट्रीय संस्कृत परिशद घडोवन हाडली. आमच्या इतिहासांत किल्ल्यांचें, फोर्ट्सचें म्हत्व आमी सगळे जाणात. हाचेंच चित्रण करपी एक कॅम्पेन, किल्ले आनी कथा म्हळ्यार फोर्ट्स कडेन संबंदीत काणयो लेगीत लोकांक आवडल्यो. इश्टानो, आयज जेन्ना देशभरांत चारूय वटांनी अमृत महोत्सवचे प्रतिध्वनी येता आनी 15 ऑगस्ट लेगीत लागीं पावला, तेन्ना देशांत आनीक एक व्हड मोहीम सुरू जावपाची आसा. शहीद वीर आनी विरांगनांचो भोवमान करपा खातीर मेरी माटी मेरा देश मोहीम सुरू जातली. हाचे खाला आमच्या अमर हुतात्म्यांच्या उगडासाक देशभरांत जायत्यो कार्यावळी घडोवन हाडटले. ह्या विभुतींच्या यादीक देशांतल्या लाखांनी ग्रामपंचायतींनी खाशेले शिलालेख बसयतले. ह्या अभियाना खाला देशभरांत अमृत कलश यात्रा लेगीत काडटले. ही अमृत कलश यात्रा देशाच्या गांवां सावन कोनशा सावन 7500 कलशांतल्यान माती घेवन राजधानी दिल्लीत पावतली. ही यात्रा आपले वांगडा देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान वेगवेगळ्यो वनस्पती लेगीत हाडटली. 7500 कलशांतल्यान आयिल्ली माती आनी वनस्पती हांकां एकठांय करून नॅशनल वॉर मेमोरियल लागसार अमृत वाटिका हाचें निर्माण जातलें. ही अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारतची व्हड प्रतीक थारतली. हांवें फाटल्या वर्सा लाल किल्ल्यावेल्यान फुडल्या 25 वर्सांच्या अमृत काळा खातीरच्या पंचप्राण हाचे विशीं उलोवप केल्लें. मेरी माटी मेरा देश अभियानांत वांटो घेवन आमी ह्या पंचप्राण हाका पुराय करपाचो सोपूतय घेतले. तुमी सगळे देशाची पवित्र माती हातांत घेवन सोपूत घेतानाचो तुमचो सेल्फी yuva.gov.in हाचेर अपलोड करात. फाटल्या वर्सा स्वातंत्र्य दिसा निमतान सगळो देश जे तरेन हर घर तिरंगा अभियान हाचे खातीर एकठांय आयिल्लो, तशेंच हे खेपे आमकां दरेका घराचेर तिरंगो बावटो हुबोवपाचो आसा आनी ही परंपरा चालू दवरची आसा. ह्या यत्नां वरवीं आमकां आमच्या कर्तव्यांचो बोध जातलो. देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर केल्ले असंख्य त्याग आमकां कळटले. स्वातंत्र्याच्या मोलाची जाणीव जातली. देखून दरेका देशवासियान ह्या यत्नां कडेन जोडचें. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयच्या मन की बात मदीं इतलेंच. आतां कांय दिसांनी आमी 15 ऑगस्टाक स्वातंत्र्याच्या व्हड उत्सवाचो वांटो जातले. देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर बलिदान दिवप्यांचो उगडास आमी सदांच दवरचो आसा. तांची सपनां साकार करपा खातीर आमी दीस रात वावुरचें आसा आनी देशांतल्या लोकांचे हेच कश्ट आनी हे सामुहीक यत्न मुखार हाडपाचें माध्यम म्हळ्यार मन की बात. फुडले खेपे कांय नवे विशय घेवन तुमचे वांगडा भेट जातली. खूब खूब धन्यवाद. नमस्कार.